दोन दोन म्हयन्यांनी जे आसा ते रस्त्याचे डिगींग करपाक येतात. तुमी पळोवंक शकतात हे जे आसा. आनी जेन्ना दोन दोन म्हयन्यांनी येता तेन्ना ते पळय कशें ते हांगा रे हे पळय परत परत आहा ते पायपलायन वॉटर पायपलायन फोडटा. तांकां एकदांच याद जायना कितें घालपाचें विसारता ते परत परत. एकदां ह्या वाटेन घातले PWDचे पायप, एकदां त्या वाटेन घातले PWDचे पायप, परत आसा तशें गेल्या 2 म्हयन्यांक जे आसा ते हांगासर इलेक्ट्रीक केबलिंग केले आनी आतां परत डिगींग चालू आसा. ड्रिलींग करून आतां व्हडलो हो केबल हाडला परत. म्हणजे ते विसारता, तांकां यादूच उरना की पयलीं कितें घालपाचें तें. आनी आतां परत नेमां मारूंक लागलेले आसात. ही सरकाराची कामां आसा विकासाची. सगळे मोडतोड करून परत परत विकास म्हटल्यार लोकांक जो आसा तो मनस्ताप जाल्लो आसा आतां. आनी हांकां जर विचारलें जाल्यार हे सांगता की सरकारी कामान अडथळो हाडटलो म्हणून मागीर कंप्लेनी करता लोकांच्यो. एक्चुली हे सरकारी काम न्हू तर हे लोकांचें काम, पब्लीक काम. हे पब्लिकेक लागून काम, सरकाराचें काम नासता. एक पब्लिकेचो पयसो आनी पब्लिकेक लागून काम. पूण जेन्ना विचारपाक गेले जाल्यार हे सांगता की सरकारी कामान अडथळो हाडटा म्हणून. दुसरी गजाल म्हणल्यार जर मिनिस्टरांक विचारलें जाल्यार मिनिस्टर सांगता की हो जो आसा विकास आसा म्हणजे डेवलॉपमेंट, आनी डेवलॉपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणटा ते. कळ्ळें मरे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.